जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, क्रिस्त रायाची दबाजीक परब आयच्या दिसा सगळी पोवी सभा आचरण करता. जेजूक आमचो देव, तो आमचो सोडवंदार, तो आमचो राय म्हणून स्विकार करून ताका आमच्या जिविताचो राय करून ताका आमच्या जिविताचेर राजवडकी चलोवंक आमी सोडच्याक हें फेस्त आमकां सगळ्यांक आज उलो दिता. पयल्या महाझुजा वेळार संवसारार शांती समाधान आनी भाव बांदवपण नासल्या वेळार तें पाटी जोडूंक पापा पियूस 11व्यान हें फेस्त अस्तित्वाक हाडलें. आनी हें फेस्त अस्तित्वाक हाडून पापा पियूस म्हणालो, पापा पियूस 11वो म्हणालो, जेजून आमच्या मतीचेर राजवडकी चलाय जाय, कित्याक ताणें उगडापे केल्लीं सतां, ताची मावल्यां आनी ताका खाल जावन अखंड पातयेनेन ताका स्विकार करूंक. आमच्या खुशेचेर ताणें राजवडकी चलय जाय, कित्याक ताची नियमां आनी ताचे कायदे जियम. आमच्या काळजाचेर ताणें राजवडकी चलय जाय, कित्याक सर्वांप्रास तासो आनी पेल्याचो मोग करूंक आनी सदांच ताका विश्वासी रावोंक. आमच्या कुडी विश्वांचेर राजवडकी चलय जाय, कित्याक कुडी विश्व्यांनी आत्म्याक संतुश्टी करच्याक. मोगाच्या बाबानो आनी भयणीनो, केदाळा ह्या रितीन जेजू राय आमच्या जिविताचेर राजवडकी चलयता, तो बळ आमकां खंडी जावन ताणें हाडिल्लें तें राज ह्या संवसारी स्थापीत करूंक आनी तें फुडें व्हरूंक साध्य जातालें. रायाचें काम कितें? रायाचें काम परजेचें रक्षण, दुस्मानातावन राखून सांबाळचें. पूण संवसारी रायाचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार कितलेशे सैनिकांनी सोजेरांनी राया खातीर आपलो जीव दिला, जिवाचें बलिदान भेटयलां. साद्या लोकां सयत रायाक राखचे खातीर जीव भेटयला, जीव होगडायला. कितलेशे फावटी राय रक्षक जावच्या बदलाक भक्षक जाल्यात. लोकांक कश्टार घालून ते मर्जेचें जिवीत, मजेचें खुशालकायेचें जिवीत जियेवन लोकांक कश्टिला असलें राय चरित्र आमच्या दोळ्या मुखार दवरता. पूण आमच्या रायान जेजू क्रिस्तान एकल्यान मात्र आपलें रगत वारोवन विकरावन आपणाचो मोग करतल्या आनी आपणाचें दुस्मान जाल्ल्यां खातीर सयत आपलो जीव दिला, बक्षिला, ताच्या राजान घेतला. देखून आमचो राय विशिश्ट राय आनी ताच्या अधिकाराक आमचें जिवीत आमी सोडूंक जाय. कोणाचेर जेजू राजवडकी चलयता, तोवळ तो आपणा खातीर न्हय, तो जेजू खातीर आनी पेल्या खातीर जियेता. आनी क्रिस्ताचे पटलावदार जाल्ल्या आमचें जिवीत ह्या रितीन रुता करूंक आनी जियोंक हें फेस्त आमकां सगळ्यांक आपयता. आयची सुवार्ता जेजू खाकुळतीचो राय म्हणून परगडता. ताचें राज सेवेचें, त्यागाचें, सॅक्रिफिसाचें, मोगाचें, आपणाकच आपल्या परजे खातीर खाली करचें म्हणलें सत आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकता. आयचो वांजेल रायाच्या सिंहासना विशीं उलयना पळया. बगार तो आमकां सगळ्याक खालवार दोंगराक व्हरता. थंयसर तकलेर भांगराचो कुरो उणा, कांट्याचो मुकूट न्हेसोवन खुर्सार तावन जेजू आमच्या सगळ्यांचेर राजवडकी चलयता म्हणलें सत परगडता. भांगराचो कुरो दवरून रायाच्या आसनार बसोवन न्हय, बगार कुर्साचेर उमकळोन तो सगळ्या संवसाराचेर राजवडकी चलयता म्हणलें सत आमकां आयचो वांजेल परगडता. कुर्सार उमकळोन कठीण दुखी नासतना
लोकांन नकलां करून तूं देवाचो पूत वय जाल्यार तुकाच बचाव कर आनी सकला देव म्हणटाना तो मौन रावता, उलयना. आनी त्या मौनपणान तो सांगता, तुमी चिंतले बरें म्हजें राज न्हय, म्हजें राज वेगळेंच, देवाच्या मांडावळेचें. देखून तो थंयसर मौन आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. ताचेच परजेन ताचें रायपण पळोवन ताची केळकुलां करतना एक सोर रायपण वळखून तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजोय उगडास कर म्हणटा. ताची परजा कोण मेसियाक रायाक राखोन आसले ताच्या रायपणाक खेळकुलां करतना एक सोर समाजांत सोर जावन आसलेलो तो जेजूचें रायपण वळखता आनी म्हणटा, तूं राजपदवी घेवन येताना म्हजो उगडास कर म्हणटा. मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कसलो एक विपर्यास न्हय गी. आनी आपणाक काकुळट आनी बचावी दी म्हूण तो मागता आनी काकुळटीचो राय कितें जाप दिता, आजच तूं म्हजे सांगाता वैकुटांत आसतलोय म्हणटा. वळवळोन आसतना सयत काकुळट, दुखीन कश्टोन वळवळतना सयत भोगसाणें, हें काळीज रायाचें, जेजू रायाचें. सोरान काळीज उक्तें गेलें आनी जेजून ताका सर्ग उगडलें. कसलें भाग त्या सोराच्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. एकच तो सगळ्या संवसाराचो राय म्हणून कुर्सार ताणें वळखून घेतलें, ताचें काळीज उक्तें गेलें आनी जेजून ताका सर्ग उगडलें. आमी कितलेंय पातकी तरी जेजू गुन्यांव मांडयना. तो गुन्यांव मांडूंक आयलोलो न्हय, भगार आमकां बचावी दिवंक आयलो, सोदून आयला. तो जिणी बदलापाक आनी मोगाक आमकां आपयता. जिणी बदलापाक आनी मोगान काकुळटीन जियोंक आमकां आपयता. तोवळ कुमसारांत जर आमचें काळीज आमी त्या सोरान उगडलेले बरी उगडून तूं म्हज्या काळजाचो राय, तुज्या राजा विरोध हांव जियेला म्हणून आमी दूख धरून थंयसर वचून काळीज उक्तें करून भोगसाणें मागलें तर पारीकपणाची आमची भोगणां सांडून जेजूक आमच्या काळजांनी रास करूंक सोडलें तर मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, त्या सोराक सर्ग उगडलेले बरी आमी काळीज उगडतना तूं म्हज्या जिविताचो राय म्हणटाना आमकांय जेजू सर्ग उगडतलो. पयलें वचप मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू सगळे सृश्टेचो राय म्हणलें सत परगट करता. इस्रायल दाविदा सरशी येवन तूंच म्हजे परजे इस्रायलाचो गोवली जातलोय म्हणटा. हांगासर दाविदाक आपल्या लोकांक एकवटीत आनी सुरक्षीत सांबाळच्या खऱ्या नीज गोवल्या आनी राया जेजूचें प्रतिरूप जावन हांगासर पिंतरायला. तो बलात्कारान अधिकार चलयना, दामून दवरिना कोणायकी, भगार मोवाळ येन सगळ्यांची जतन घेता. बोळेपणान तो मार्गदर्शन दिता, मोगान रखता आनी हळवायेन गूण करता आनी तिदविता. देखून देवादीन पापा फ्रांसीस म्हणटा, जेजू राय सुकोवन गेल्ल्यांक सोदून वेसो, गायेल्ल्यांचे घाय बांदचो, अस्कत्यांची जतन घेवचो राय. असलो एक राय आनी त्या रायाची पटलावदारा आमी मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. दुसरें वर्स मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त हर एक भावार्थ्याच्या जिविताचो राय म्हूण कोलोसेकारांक बरोवन तो परगडता आनी ताका आमी सोमेस्तांनी आमच्या जिविताचो राय करून ताच्या अधिकाराकाल आमी जिये जाय म्हणून शिकयता. तो फकत राय आयताराच्या मिसा वेळार मात्र न्हय, तो राय आमकां हर एक घडये जिविताच्या, तो आमचो राय हर एका दिसा आमच्या जिणयेचो, आमच्या कुटुंबाचो, आमच्या विसवणेचो, आमच्या भविश्याचो जायचो. आनी त्या खातीर आमी ताची परजा हर एकांती जेजू रायाची मौल्यां तत्वां आमचें कितेंय जिवीत जियोंक फुडें वेताना ताचो प्रभाव पडा जाय. आनी तो बळ आमी सारक्या वाटेन दिशेन आसतल्या. तो जिणे केंद्र जाल्यार सक्कड आमच्या जिवितांत सारकें आसतलें, कसलेंय वारें वादळ फूड करूंक आमकां साध्य जातलें.
देखून जुवांव पावल दुसरो म्हणटा क्रिस्ताक दार उक्तें करा. क्रिस्ताक दार उक्तें करा कित्याक कोण जेजूक दार उगडता ताका जिविताचो शेवट कळटा, शांती मेळटा, जिविताची दिशा ताका दिसता. म्हणून बोवा पुरबायेन सांजू हांव पावल दुसरो म्हणटा देखून क्रिस्ताक तुमचें दार उक्तें करा, तुमचें काळीज उक्तें करा. कितें लिसांव घेवन ह्या फेस्ता दिसा आमी ह्या मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो जेजूक आमच्या जेजूक आमच्या जिविताचो राय म्हूण स्विकार करया. आमकांच जेजूच्या जतनेक आमी सक्कड समर्पण दिवया. कशें ताच्या उतराक येवकारिस्ताक पवित्र सभेक आमकांच समर्पीत करून आमच्या निर्धारांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या संबंधांत, आमच्या जबाबदारेन ताका वांटेली करूं. कितेंय आमी करतना जेजू म्हाका कितें सांगता, जेजूची म्हाका कितें सुचना, जेजू म्हजे तावन कितें आशेता, ताची खुशी कितें, जर आमी तें आमकांच विचारूंक सकल्याव तर खंडी जावन आमी जेजूक आमचें जिवीत समर्पण जियेता. हर एक कुडांत एक क्रुसिफिक्स जेजूचें रूपणें दवरया. ताचेर दिश्ट पडटाना एक ल्हान मागणें आमी म्हणूंक सुरू करया. म्हज्या घरांनी उरल्यो पुरो वस्तू आसात, हर एका कुडांत एक जेजूचें रूपणें वा एक क्रुसिफिक्स दवरया. तो म्हज्या घराचो धणी. देखून हर एक घडये म्हजी दिश्ट ताचेर पडोवंक जाय. कश्टा वेळार, दुखा वेळार, सुखा वेळार, संतोशा वेळार. आनी रूपणें आसा जाल्यार खंडीत आमची दिश्ट थंयसर पडटली. आपापीच आमच्या काळजांत तावन एक मागणें भायर येतलें आनी तें मागणें ताच्या काळजाक आमचें काळीज उक्तें करतलें. धैर्यान आनी प्रामाणीकपणी सत उखलून धरया. कितलेंय कस जाल्यार फटींची वाट सुमकोवची ना. तो म्हणटा हांव सता खातीर आयलां, सत तुमकां सुटका दितलें म्हणटा. देखून सत उखलून दवरूंक प्रयत्न करया. दुबळ्या आनी शोशण जाल्ल्यांक नीत मेळच्याक पेसाडया. दुबळ्यांक आनी शोशीत वर्गांच्याक नीत मेळच्याक आमचे वरवीं कितें करूंक जाता तें करूंक पेसाडया. बोगसून राजी जावन शांतीन जियोवंक प्रयत्न करया. पयस नाका, म्हज्या घरांत, म्हज्या सेसमारा वावर करच्या जाग्यार जर हांव माया मोगान बोगसून शांतीन सोडदोड करून जियेता, हांव जेजूच्या रायाच्या अधिकारा खाल आसा. कितेंच फाटी आशें नासतना सेवा करया. सेवा करूंक कोणें आपोवचें न्हय. खंयसर गरज आसा थंयसर वचून जेजून केल्ले बरी सेवा करूंक मुखार सरया. थोबळ आमच्या जिवितांत ताचें राज परजळतलें. दुसऱ्यान काळजांत रागा बदलाक मोग, पारीकपणा बदलाक दयाळाय, दुरसोन्या बदलाक होगलीक आमच्या वंटांनी, काळजांनी, मतींत सदां काळ आसूं आनी तो क्रिस्त राय. आनी जर तर हें वाळटा तोळ म्हणयेंत ह्या मनशाचें जिवीत जेजुरायाच्या अधिकारा काळ आसा. एक सुर्या कश्टा दुखी नासलेल्या आनी दुबळ्या संगी थोडो वेळ करच्या, परत पयस वचचें नाका. आमच्या घरांत आशेत, म्हज्या शेजारांत आशेत, म्हज्या वाड्यांत आशेत, म्हजे खातीर, म्हज्या कुडीक सूख दिवचे खातीर इतलो वेळ करशितना तांचे सांगाता कांय इल्लो वेळ करसून हांव क्रिस्त रायाचो पटलावदारी म्हणून दाखोवंक पेसाड्या. सोंसणीक जावन एकामेकां आयकोन मोवाळायेची उतरां उलोवन कुटुंब देवाचें राज करया. घरांत चिल्लर कारणाक रागान उलोवचें, दुखोवन उलोवचें अवकाश आमकां दाडाळ आसा. पूण त्या घडये आमच्या घराचेर उमकाळी इलेल्या जेजूचेर दीस घाल्या. तो थंय हांव कितें उलयलो, तो दुरसोवचें कांय उलयलो ना, दुखोवचें कांय उलयलो ना. ताच्या अधिकारा कालाम आसा. देखून म्हज्याय कुटुंबांत, म्हज्याय शेजारा कोणायक दुखय नासतना मोवाळायेन जियोवचें प्रामाणीक प्रयत्न करया. तिसऱ्यान सेवेच्या रायाचें शीस जावया, पटलावदार जावया. सेवा घेवंक न्हय, सेवा दिवंक हांव आयलां म्हणटा जेजू. आनी येवकारिस्त भेटोवन आसलेल्या वेळा शिसाच्या पांया सरशी वचोन तो शिसाचे पांय धुता. आनी आमकां सोमेजता ह्या येवकारिस्तान भाग घेतले आमी सोमेजताने तो येवकारिस्त परिपूर्ण करूंक सेवेचे व्यक्ती जावन आमच्या घरांत, आमच्या शेजारा, आमच्या वावरा जाग्यार, आमच्या समाजेन सेवक जाय म्हणून उलो दिता. गरजेवंत थंय जेजूक पळोवन सेवा करया आनी ताचे शीत जावया. तोबळ आमी सदांच ताच्या अधिकारा काळ आसतल्याव, ताच्या राजवडकेंत आसतल्याव आनी एक दीस त्या सोराक मेळिल्लें भाग आजच तूं म्हज्या वैकुंठांत आसतलोय. तेंच भाग जेजूय आमकां दितलो आनी म्हणटलो ये तुज्या बापाच्या राजान संतोशान जिये म्हणली अपुर्बायेचें तें राज, तें जिवीत
आमकां तो फोबो करतलो. थंयसरच्या हो येवकरीस आमकां खरेंच सेवेचे व्यक्ती करूं, दयाळायेचे व्यक्ती करूं, क्रिस्ता सारकें आमकां करूंक आमी मागे.